प्रितीच्या बाबणीनो तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोड वोड 16 ते 20 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 16 to 20। आणि आता आमी पहिले देवाचे उतर आयकुया। थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळयवचे आणि उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही नव्यान पळयतले। ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणले, तो सांगता थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळयवचे नात आणि उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतलेत आणि हांव बापाशी वेतां। हे तो आमकां म्हणटा ते कितें? तोर ते म्हणटाले, तो थोडो वेळ म्हणटा ते कितें? तो सांगता ते आमकां समजोना। ते आपणा कोडे विचारूंक कोत्ताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळयवचे ना आनी उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतले। अशें हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुम्ही एकामेका कडेन विचार। हांव तुमकां सोत सांगता, तुम्ही रडटलेत आनी पिरमतले, पूण संवसार खुशाल बरी जातलो। तुम्ही खोती बरी जा, खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू पोत्तून शिसांक आपल्या मरणाची खबर सांगता। आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा संवसार खोशी बरी जातलो जेन्ना तो मरतलो। आनी तो म्हणटा शीस एकदम दुखी बरीत जातले, कित्याक तांचो गुरुजी ताका मारून उडयला म्हणून। पण जेजू फुडें कितें म्हणटा सांगता 20वी वडीन, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटलेत आनी पिंगरडटलेत, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो। तुमी खोती बरीत जातलेत, पूण खोतीच्या बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष। भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार वेच्या आदीं थोड्या वरां पयलीं आपल्या शिसा कडेन उलयतालो आनी म्हणटालो, हांव थोड्या वेळान तुमकां पळोवचो ना, पूण थोड्या वेळान हांव तुमकां पळयतलो। आनी जेजू जाणो आसलो की ताजो वेळ पावलो म्हणून खुर्सार वचपाक। तो मरतलो आहलो, ताका खुर्सार तो प्राण सोडटलो म्हणून तो जाणो आसलो। आनी आतां तो ताका सांगता की थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयचे नात, पूण हांव पुनर जेवन जातलो, पोत्तून तुमचे कडेन येतलो आनी तेन्ना तुमची खोत जी आसा ओ तुमी जे उदास आसात ते आतां तुमकां संतोष मेळटलो। आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना आमी काळोखान आसा, सदांच आमकां भिरांत आसा, म्हणजे आमकां उजवाड ना जाल्यार आमच्या जिवितान, ओ आमी काळोखान आहा जाल्यार आनी भायर कितें वायट चलता जाल्यार आमकां काळोख सगळो आहा जाल्यार आमकां भिरांत येता। पूण ज्या दिसा उजवाड येता ओ थंयसर दीस जाता, आमची जी खोंत आसा, आमची जी भिरांत आसा ती पयस जाता, कित्याक आतां आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसती पडटा। आनी जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड। म्हणटकीर ज्या दिसा आमी आमचो सोमी देव आनी सरवणार मानता, आमच्या जिवितांतलो जो काळोख आसा, आमच्या मनांत जो काळोख आसा, आमच्या काळजांत जो काळोख आसा तो पयस वता। आनी आतां जेजूचो उजवाड येता, आतां आमचें तारण जाता, आतां जेजू आमचे भितर आहा म्हणून देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी पवित्र आत्मो येयला म्हणून आतां आमच्या काळजान, आमच्या मनान हो देवाचो उजवाड येता। म्हणटकीर आतां भाव भयणीनो, आमची जी भिरांत पयलीं आसली, आमचे जे हुस्के आसले ते पयस वेतात। आनी आतां जेजू आहा म्हणून आमचे हुस्के पयस जाले म्हणून आतां आमच्यान एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता, आमी संतोष भरीत जिवीत जिवंक जाता, खरेपणी आमच्यान एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता। पूण खूब फाटी भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव मानूंक ना म्हणून, आमी फकत धन करता म्हणून, आमी खूब देवस्थान करता म्हणून, पूण ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिनासतना, ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरिना म्हणून कितें घडटा भाव भयणीनो? आमी मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता,
तेज कोत्ता मागणे कोत्ता सगळे आमी देवस्थान कोत्ता पूण भिरांत आजुनूय आसा आतां ह्या थोड्या वर्सां पयलीं कोविड-19 हो वायरस येयल्लो आमी विसरले की आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी भावार्थी म्हणून देव आमच्या सवे आहा म्हणून पवित्र आत्मा आमच्या सवे आहा म्हणून कित्याक आमी विसरल्या कित्याक आमी भिरांतीन गेल्या कित्याक भाव भयणीनो जेजू आमचे बरोबर आहा म्हणून ते आमी विसरल्या आमी फकत धर्म करता ज्या भाशेन संवसाराचो लोक जियेता त्याच भाशेन क्रिस्तांव लोकूय जियेता म्हणटच तांचे मदें आनी आमचे मदें कितें फरक आहा फरक इतलोच आहा की देव आमच्या सवयान जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरिना ताच्या उतराचेर आमी सत मानिना पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी आहा म्हणून आमी चिंतिना आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी जियेता आमी भिरांतीन जियेता खोंती भरीत जियेता आनी भाव भयणीनो आतां जे देवान आमचे पासत केलां जेजू वरवीं हें बरें काम हें बऱ्यो वस्तू आमी ज्यो जियोंक आमकां फावो जाल्यात त्यो आमी भोगूंक पावना आनी आमी आतां एका भिकाऱ्याचें जिवीत एकदम बरें जिवीत न्हय पूण एकदम भिरांतीचें जिवीत आमी जियोंक पावता आनी आतां भावार्थ ना म्हणून आमी खरेपणी खोंती बरी हुस्केवर रावता पूण आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता तो एक जिवो देव तो खुर्सार गेलो तो पुनर्जीवन जालो तो परतून शिसांक कडेन येयलो आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो आनी आयज भाव भयणीनो ताच्या उतरा वरवीं आमी जाणो की जेजू पुनर्जीवन जाला तो खरो एक जिवो देव तो मेलोलो देव न्हय तो तिचोर ताका पुरून दवरूंक ना तो पुनर्जीवन जाला आनी आयज आमी आतां त्या जेजूचेर आमी सत मानीत जाल्या ताच्या उतराचेर आमी बावाट दवरीत जाल्या आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता खरेपणी जे जेजून आमच्या जिवितान केला ताचे वरी आमकां संतोष मेळटा आमची जी दूख आसा आमची जी खोंत आसा ती पयस जाता कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी तर आयज खेरीत भाशेन देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया परतून देवाचें उतर आयकून आमी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.